फकत सिगार ओडू नका म्हणून कोणे तरी सांगलो, हाजो राग त्याच्या तकलेन गेलो आणि ह्या पिशांतूर तरणाट्यान बशीक उजो लायलो। 1 आणि 2 न्हय जाल्यार वट्ट 3 बशी पणजे पुलिसांनी ह्या गुन्यांवकारांक अटक केल्या। मात ह्या 2 कदंबा बशी आणि एक खाजगी बशींचे लाखांचे लुकसाण जाला। शेनवारा पणजे बस स्टँडाचेर एक अजापीत करपासारकी घटना घडली। कोणे तरी 2 कदंबा सयत एक खाजगी बशीक उजो लायलो अशी माहिती पणजे पुलीस स्टेशनान मेळ्ळी। उज्यांत जळिल्ल्यो ह्यो कदंबा बशी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान जळूनात, जाल्यार पिशांतूर जाल्ल्या एका तरणाट्यान ह्या बशींक उजो लायला। कित्याक जाल्यार खंय बस स्टँडाच्या वाठारांत तो सिगरेट ओडटा आसतना एका बऱ्या मनशान ताका हांगासर सिगार ओडू नाका अशें सांगलें। ह्याच सल्ल्यान तो तिडकलो आणि ही तिडक ताणें ह्या 3 बशींक उजो लावन भायर काडली। ह्या उज्यांत कदंबाचे सुमार 65 लाख रुपया जळून गोबर जाले। तो खंय कलंगूट कामाक आशिल्लो सेक्युरिटी म्हणून, आनी ताका 15 दिसां पयलीं तो गोंयान आशिल्लो आनी तो कलंगूट सेक्युरिटी म्हणून कामाक आशिल्लो। कित्याक तरी रिजना खातीर ताका काडलो आनी त्याच फ्रस्ट्रेशनान तो घरा वचपाक म्हणल्यार मूळ घर तेगेलें महाराष्ट्रा वचपाक तो भायर सरलो आनी पणजे बस स्टँडाचेर तो आशिल्लो। पणजे पुलिसांनी ह्या गुन्यांवात ओमकार शिलवंत ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। हो सातारा चारगांव गांवचो थळावो गोंयांत नोकरे निमतान आयिल्ल्याचें कळटा। ताका कामावयल्यान काडून उडयल्लो आनी ताजी तिडक ताच्या मनात आशिल्ली। हे तिडकेतूच तो बस स्टँडार सिगार ओडपाक आयिल्लो, मात ताका थंय सिगार ओडू नाका अशें कोणी तरी सांगिल्ल्यान तो चाळवालो आनी ताणें ही तिडक ह्या 3 बसींचेर काडली। उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।